संकष्टानि सुता दुःखा हुस्क्या कोटीत सोता दुःखा खुशालपणा सोता दुःखा सगळे गोडे सोता दुःखा दिसा फातोडून येताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सवे आसूं. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं फादर. आयज आमी मानियल मारियान फेर्नांदीस ह्या आमच्या बाबाच्या वर्साच्या मरणाचो उगडास करता आनी आमी इस्ताचे खातीर आमी भेटयता. जेजू म्हणटा म्हजें उतरां म्हटल्यार आत्मा आनी जिवीत. तर ताच्या उतरानूच मनशांक जिवीत मेळटा आनी तो मनशांक जिवीत दिता. तर ह्या आमच्या बाबाक आपल्या उतरान ताणें पोसलो आनी आपल्या जेवणान ताका पोसलो आनी हे वरवीं ताका आत्मीक जिवीत दिलें आनी ह्या आत्मीक जिवितान देवान ताका जबार धेण्यांनी गुणांनी बोडान भरलो. तर आयज आमी ताका खेरीत भाशेन सासणाचें जिवीत मागूंक आयल्या. जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. तर असल्याच भावनांनी बरोवन ताका जिवितान सासणेक जिवितांत वांटो दिवंक आमी खतखत्यान मागूंक आयल्या. तर ही आमची खालती मागणी आनी आमची पवित्र मिसाची भेट आनी योद्न फारीकपणाचो ताचे खातीर देवा बापाक भेटोवया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जायते फावट आमी कुडीच्या वोणावण्या प्रमाणें चल्ल्या आनी जियेल्या आनी पातकाची गुलाम जाल्या. आत्म्या प्रमाणें आमी चलूंक ना. ह्या खातीर वखसणे मागुया. हांव पातकी सोर पोंदिदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाक चिंतून थोडां चालून वायट जाणून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या भासोन पागेल सदांच आंपार बरें सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. काकूत्सारा देवा, मानियल मारियान तुझ्या पुताच्या मोरणाच्या वार्षिक दिसा ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. तुझ्या सासणाच्या उजवाडान आनी शांती समाधानान ताका सासणांक तादोशी कोर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आखे जुदियेन, गालिलियेन आनी समारियान पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून ती वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचूंक पेद्रू शेकी लिडयेंत रावतल्या भक्तांशी पावलो. थंय ताका इनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलेलो आसलो. पेद्रोन म्हळें, इनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिडयेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं बाबाड धरून सोम्याशी परतली. जोप्पा नगरान ताबिता, ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भक्तीन आसली. आयल्या जिवितान ती सदांच खूब दयाळ कोरण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. जिद्दार जेवपाक लागीं म्हणटच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकल्लें. ताकतीन दोगा मनशांक ताजेशी पाठयली अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशीं ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच तांणी ताका उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगलीं आनी हेर वस्त्रां केल्या तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सांगलें आनी सगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतून ताणें म्हणलें, ताबिता उठ. तिणेन आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन तांणी तिका उबी केली आनी उपरांत भक्तांक आनी विधवांक आपयलें आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोप्पाक गाजली आनी जायत्या जाणांनी सोम्याचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सदांच पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. सोबे माजार सगल्यो ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाठयतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, सर्वेस्पराक.
हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणेचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासाचें बलिदान भेटयता. जबाब. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुझी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत. तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो आमां पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जाय. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणांचे वस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्या तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिना तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींचतान जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमा पेद्रोन ताका जबाब दिलो, सायबा आमी कोणाशी म्हूण वेतेल्या? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, पास्काच्या काळार आमी आसां. जेजूच्या जिवणपणाची पदवी आनी खुशालकाय संतोश ह्या दिसांनी आमी वाचपां करता, त्या वाचपांतल्यान आमकां अणभवूंक मेवता. आयज आमी पळयलां पयल्या वाचपान कोण भाशेन पेद्रो एनास नांवाच्या मनशाक, जो 7 वर्सां चलूंक जायनासलें, आरेन दवरलेलो, ताका म्हणटा जेजूच्या नांवान उठ, आनी तो तेच घोडी बरो जाता. आनी दुसरी गोडणी आमकां अणभवूंक मेवता, तालिता, हिका मेल्ली तिका जिवंत करता.
आनी उठयता. आनी हे भाशेन आमी पळयता देवाचें उतर जिवीत दितलें उतर. आनी हे भाशेन पेद्रोनूय हेरांकूय ही ओजापां जेजूच्या जिवणपणा समयार जेजूच्या नांवान मागलें आनी ताका फावो जालें. तशें आदीं पळयलां आमी देवस्थानाच्या दारवट्याशी बसून भीक मागताले. ताका म्हटलें उठ, म्हाजे लागीं दिवंक तुका भांगार ना, रुपे ना, कांयच ना, पूण जिवण जाल्ल्या जेजूच्या नांवान उठ. आनी तो तेच कोडी उठलो, बरो जावन घरा गेलो. तरीच ती ओजापां आमी पळयता, आमी अनुभवता ह्या जिवणपणाच्या काळान ती देव जिवण जाल्ल्या जेजूची पदवी. आनी आयजूय जेजू आपल्या शिसांक सांगता, म्हजें उतर म्हटल्यार आत्मा आनी जिवीत. कित्याक तो सांगता तें आयकून घेवंक कठीण, कोणाच्यान तें आयकून घेवंक जाय अशें तें चिंताले देखून जेजू तांकां सांगता, म्हजीं उतरां म्हटल्यार आत्मा आनी जिवीत. कोण कित्याकूच उपकारना, पूण आत्मो जिवीत दिता. आनी आयज खेरीत भाशेन म्हणटा, सगलें जेन्ना जेजूच्या मरणा उपरांत उफराटें जालें, सगलें जेजूक सांडून वचूंक लागलें शीस, तेन्ना जेजून तांचे लागीं विचारलें, तुमी म्हाका सांडून वचूंक सोदता? तेन्ना पेद्रू म्हणटा, सायबा आमी कोणाशी येतले? तुजे सोबे आसा सासणाच्या जिविताचीं उतरां. हें सोत वळखून घेतलें आनी तें नव्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक गेलें. आपल्या वावराक धंद्याक गेल्ले ते परत जेजूची बरी खबर परगटूंक लागली. तर आनीकूय तो ताका सांगून तांचें मन उजवाडावंक सोदता की ताका सगलें तावें. तो सगलें जाणा, कोण आपलो घात घेतलो तें तो जाणो आसलो. देखूनच म्हणटा, तुमकां हांवें विचून काडूंक ना, तरी हांवें तुमकां विचून काडला, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार घात घेतलो. तर हे भाशेन जेजूक सगलें आमच्या जिविताचें जिवीत जावन आसा एक उक्तें पुस्तक, ताका आमच्या सगल्या जिविताची वळख आसा. हांव बरो की वायट, हांव भोक्त कसो बागिवंत कसो जियेता वो हांव सैतानाचो गुलाम जाल्लो आसा, हें सगलें ताका तावें आसा. तर आमचें जिवीत ताका सगल्यांक तावें. देखूनच जेजू म्हणटा, म्हजेर विस्वास दवरात, आनी विस्वास दवरतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. मानेल आमचो भाव जेजूचेर विस्वास दवरून जियेलो आनी ताच्या जिवितान घडये ताणें जायतीं ओजापां मिलाग्री अनुभवल्यो आसतल्यो. जायती आपली मागणी देवान आयकली म्हूण ताका घडये सिद्ध जालें आसतलें. आनी आजून पर्यंत ताका सासणाचें सूख फावो जावंक ना जाल्यार आयज खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटे वरवीं जेजूच्या उमळीक रोगतान सगल्या पातकाच्या कोतांतलो ताका धुवन काडून बेगीनच ताका वैभवान घेवंक आनी जेजूच्या जिवणपणांत वांटो मेळूंक कोतकोत्यान आमी मागूंक आयल्या. तर ही आमची भेट हे आमच्या बाबा खातीर बापा मुखार दवरुया. C7.
तुझी गोड वाढाय मोच्या बाबा म्हणीन मोज्यांनी तुमचें बलिदान सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. ये तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचें बलिदान आनी आमचें प्रार्थन तुका मानूं. मानियल मारियान तुज्या पुताची सोडवणी पासत ती आमी तुका भेटयता. तोर सुपोर्नायेन तुजी सोडवण सोडून ताका पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्याचें पुनर्जिवणपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणान संतोसता. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त केयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस, नव्यानी सासणे कोराचे रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापान सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या चाकरा मानियल मारियन फेर्नांदिसाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक वरोस फाटीं तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबामणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, तिजे पोती बागयोन चुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वोंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. पेद्रून म्हणे, सायबा आमी कोणाशी बेतेल्या तुजे सोमे आसा सासणाच्या जिविताची उतरां. आनी ताचें उतर म्हटल्यार आत्म आनी जिवीत. उतरांनूच ताणें रोचलां, उतरांनूच ताणें मनशाक सोडयलां आनी मनशाक जिवितूय दिलां, मरणांतलो जिवंत केलां. हें आयच्या दिसा आमी अणभवलां. तर ह्याच ताच्या उतराचेर विस्वास दवरूंक आमकां सगल्यांक आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय
आनी सोरबाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेरी संसाराची आकाटली आमची काकुतो आमची काकुतो देवाची शेरी संसाराची आकाटली आमची काकुतो आमची काकुतो देवाची शेरी संसाराची आकाटली असतो जेजू ताची उतरां म्हटल्यार आत्मो आनी जिवीत ह्या जिवीत दितेले जेवणांत आमी वांटो घेवंक आयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण त्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी गावतली D17. Jesu moja dewa aweda gyojaguga Jesu moja dewa aweda gyojaguga Yo moja Jesu soglet moji kali saiba ditaduga Yo moja Jesu soglet moji kali saiba ditaduga Jesu moja dewa aweda gyojaguga Jesu moja dewa aweda
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, मानियल मारियान फेर्नांदीस ह्या संवसारांत आसतना तुजो सासणाक बगूंक आशेतालो, तर आमी ताची पासोत भेटलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजना वरवीं सोर पातकांतलो ताका नितळ करून तुज्या सासणेक उजवाडान तुका रूप रूप पळोवंक ताका व्हर, आनी अशी ताची आशा सुपूर्णायेन भागोय. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दोरयाच्या दारान दोरयाच्या दारान देवाक पोसलोले, देवाक पोसलोले, देवाक पोसलोले बाये. आग्वारी सोदान आग्वार, आग्वारी सोदान आग्वार. सोडीच्या दारान सोडीच्या दारान सोडीच्या
Hagiótánk Mari amcsi passzot vidotko. Gesù Cristo nam kao basajate favosaucia. Pratuja. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्याच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. आंकवार मारी ताचे उदेशी माय उदेशी सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळो सोकूर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासना. देवाचो आदर आसूं सदां काल आमचेताय. K7. Nirbagi amchi kausa, karukan budut asli, nirashi dukkha puri, amchi tun sukhi sali, tatsato. R39.
क्रिस्ती जिवीत बोरमाशाचें जिवीत मानेल आमचो भाव होच बोरमाचो आनी भावार्थ धरून जियेलो. ताका बेगीनूच ह्या ताच्या भावार्थाचें आनी बोरमाशाचें इनाम फावो कर म्हूण कोतकोत्यान आमी मागूंक आयल्या. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा, आमी तुजे लागीं मागता, आमचें आयक. म्हणुया आपूण एका दिसा पुनर्जीवन जातलो म्हूण आमचो भाव मरून गेलो. ताका बेगीन सासणाच्या सुखांत वांटो दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचें जिवीत बोरमाशाचें जावंक म्हणगे आमी सदांच पुनर्जीवणपणाक कावंट येवंक देवा लागीं मागुया. ह्या संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक बेगीन पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या गांवांतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक देवाच्या गोपान सासणेक विसो फावो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळ्या आमची मागणी आमचे आवडे आनी ओत्रेक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोणशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोखीता तशें आमची पातळां घोस, आनी आमकां गायडीक दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताक धाडून तुवें मरणाचेर जैत व्हेलें आनी आमच्या काळजांनी पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो उपजयलोय. मानेल आमचो भाव ह्याच बोरमाशान मरून गेलो, तर ताका तुज्या पुताच्या पुनर्जीवणपणान भागीदार कर. आमी आमच्याय दिसपट्या जिवितान ह्याच बोरमाशान जियोंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय.